सुमार 8 वर्सां अपूर्ण आशिल्ले बऱ्याच काळासावन प्रलंबित आशिल्ले कोलेम भलायकी दवाखानो बेगोबेग पुराय जातलो अशें आश्वासन जीएसआयडीसीचे चेअरमॅन मायकल लोबो हांणी दिला। लोबो हांणी सांगले की सल्लागार हाच्या पयलींच नेमल्यात आनी प्रकल्प आनी कळाव करिनासतना पुराय जावपा खातीर उरिल्लें काम बेगीनूच सुरू जातलें। निविदा प्रक्रिये विशीं केल्ल्या आरोपांक जाप दितना तांणी सांगले की हे दावे निराधार आसात आनी पुराय प्रक्रिया निष्पक्ष आनी पारदर्शक पद्दतीन चालीक लागल्या। इश्यू कितले वर्सांच्यान पेंडिंग आसा हेल्थ सेंटर आनी जीएसआयडीसीन तेजो परत रिटेंडर केल्लो कोलेम हेल्थ सेंटर हय तेजे ते केन्ना पर्यंत जातले? ते जातले। आमी ऑलरेडी काम हे ते हातीन घेतलेले आहा। सो वी आर गोईंग फॉर साऊथ गोवा इन्स्पेक्शन्स ऑल ओवर। आमकां जितके प्रपोजल्स येयल्या आनी कामां जी चालू आहा तेजो ह्या दिसांनी आढावो सगळो चालू आहा। आयज आमचे 2 जाले, हो एक जालो। आयज आमी होलसेल मार्केटाचें इन्स्पेक्शन करतले। नेक्स्ट वीकान आमी रावणफोंड आनी एक 7-8 आनीक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम मॉर्निंग 9 o'clock टील इवनिंग 6 o'clock वी आर गोइंग टू इन्स्पेक्ट। कॉन्ट्रॅक्टर दुसरो अपॉइंट केला? माय जॉब हय कन्सल्टंट अपॉइंट केला। सो माय जॉब इज टू सी दॅट क्वॉलिटी प्रोडक्ट इज गिवन बॅक टू द पेरंट डिपार्टमेंट। सो अशें क्वॉलिटी प्रोडक्ट दिवप आनी तितून भितर नो कॉम्प्रोमायज ऑन कंस्ट्रक्शन ऑर क्वॉलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट वीच इज तेंचे कडसून आमी गॅरंटी घेता की एक वर्स 2 वर्सां 3 वर्सां तेजे मेंटेनन्स फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां करचें पडटलें कॉन्ट्रॅक्टराक। एक टेंडर तुमचो आवट त्या हॉस्पिटलाचो एक टेंडर आवट जाल्लो, त्या टेंडरान ऑलरेडी लिफ्ट बीन थंय बसयल्ली आसा आनी परत टेंडरान लिफ्ट बसोवपा लागून टेंडर तुमचो आवट जाल्लो? ते तशें कांयच ना। पयले टेंडरान लिफ्ट आनी मागीर आनी एक लिफ्ट तशें ना थंय ऑलरेडी लिफ्ट एकूच टेंडर तो ते आमी परतून घातला। म्हणजे कितें आहा तो त्या टायमार हितून नासलो, तो कॉन्ट्रॅक्टान नासलो। तशें डबल बिलींग जीएसआयडीसीन तरी जायना। जीएसआयडीसी डज नॉट डू डबल बिलींग। जीएसआयडीसी इज अ व्हेरी ट्रान्सपेरंट सबसिडरी ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा। देर इज नो वे एनीबडी कॅन कम एंड टेल अस दॅट ही लिफ्टीचे ऑलरेडी बील फारीक केला आनी आनीक लिफ्ट तुमी आतां टेंडर केल्या, तशें केन्नाच जावंक शकना। आदीसून जावंक ना। मनोहर पर्रीकराची लेगसी ती तेणें स्टार्ट केल्ली, तितून करिना। आमचे डिपार्टमेंटाचे जे इंजिनियर्स आहा जे हे आहा दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल पीपल। सर तशें म्हणना ऑलरेडी थंय लिफ्ट फिटेड आसा आनी तुमचो परत टेंडर आवट जालो तेन्ना लिफ्ट फिटींग येयला त्या टेंडरान? कितें आहा लिफ्ट फिटेड आहा म्हणजे कितें, जो कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिल्लें तितून फुडें टेंडरान ती लिफ्ट नासली। म्हणजे तेका डिटेल एस्टिमेट आसता जीएसआयडीसीचो। प्रत्येक दार कसले आसतले, कासलेट कसले आसतली, वूड कसले आसतले, तशें आसता। ते लिफ्ट गुडेक मिस आवट जाल्ले आसतली त्या टायमार, और तेन्ना नासली आसतली आनी मागीर लिफ्ट घालूंक लायले आसतली एज वेन द बिल्डींग इज कमिंग अप। सो लिफ्टाचो कोटेशन थिंगा नासलें, पेमेंट ताका पडोंक जाय, तो टेंडर मागीर घातला आसतलो। तसो आमचो सारको ट्रान्सपेरंट आहा। तुमकां जाय जाल्यार तुमी अंडर आरटीआय आमचे कडेन मागा, ते आमी तुका विदीन 1 or 24 hours हांव दिता तुका तो आरटीआय। तुमकां अशें दिसता की आमी आमचे वाटेनसून कितें तरी वयर सकला कोणें केला जाल्यार तुमी मागा, यू वील कम टू नो वॉट इज द ट्रूथ, बिकॉज देर इज नथींग लायक दॅट। थँक्यू। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।